मार्च 2020 ते 2022 मेरेन भारतात कोरोनाक लागून नेमके कितें जाल्ले, ताचो परिणाम भलायकी, रोजगार, शिक्षण मळाचेर कसो जाल्लो हे सगळ्यांकूच खबर आसा। कोविड-19 हो व्हायरस चीनांतल्यान आयिल्लो। फकत भारतातूच न्हय तर पुराय संवसारात तो पातळिल्लो। भारतात जानेवारीत केरळात पयलो दुयेंती मेळिल्लो, उपरांत दुयेंतींनी व्हडा प्रमाणात वाड जायत गेली। आता ह्यूमन मेटानिमो व्हायरस नेटान पातळपाक लागला। भारतातूय HMPVचे 6 दुयेंती मेळिल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। HMPVचे कर्नाटकात 2 दुयेंती मेळ्ळे, एक 8 महिने पिरायेचो आणि दुसरो 3 महिन्याचो। जाल्यार कोलकातात 5 महिन्याच्या आणि अहमदाबादात 2 महिन्याच्या बाळकांक ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जाला। तामिळनाडू, चेन्नई आणि सालेम हांगा दरेकी एक असे 2 बाळकांक हाचो संसर्ग जाला। केंद्र सरकाराचे परिस्थितीचे बारकायेन लक्ष आसा असे केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी सांगले। HMPV विषाणू हो नवो विषाणू न्हय आणि हाका भियेवपाची कसलीच गरज ना असे नड्डा हांणी आपल्या निवेदनात म्हणला। JP नड्डा हांणी म्हणले, भलायकी विशीं तज्ञांनी स्पष्ट केला की HMPV हो नवो विषाणू न्हय, हो 2001 दिसून आयिल्लो आणि खूबशा वर्सां सावन संवसारभर पातळत आसा। HMPV हो विषाणू श्वास घेतना हवेच्या माध्यमांतल्यान पातळटा आणि तो सगळ्या पिरायेच्या नागरिकांक जावंक शकता। हो विषाणू शियाच्या दिसांनी चड प्रमाणात पातळटा अशें तांणी म्हणले। ह्यूमन मेटानिमो व्हायरस म्हळ्यार कितें? ह्यूमन मेटानिमो व्हायरस हो RNA विषाणू जो न्यूमोविरिडे कुटुंबातल्या मेटानिमो व्हायरस वंशातलो जावन आसा। 2001 डच संशोधकांनी सगळ्यात पयलीं हाचो शोध लायिल्लो। हो विषाणू श्वासांतल्यान संक्रमण करपाक कारणीभूत थारता। भुरग्यांच्या नमुन्यांचो अभ्यास करतना ह्या विषाणूचो शोध लागिल्लो। संशोधन अशें सांगता, हो विषाणू चडांत चड 6 दशकां पासून प्रसारीत आसा आणि आता संवसारीक पावड्यार श्वासाचो रोग म्हणून ताची वळख निर्माण जाल्या। HMPV मुखेलपणान खोकताना आणि शिंकताना भायर काडिल्ल्या श्वासाच्या थेंबा वरवीं पातळटा। संक्रमित व्यक्तीच्या लागसारच्या संपर्कांतल्यान वा दूषित वातावरणाच्या संपर्कांतल्यानूय ह्या विषाणूचे संक्रमण जावपाक शकता। चीनी CDD वेबसायट सांगता, HMPV खातीर संसर्ग जावपाचो काळ 3 ते 5 दिसांचो आसता। हो विषाणू शियाच्या आणि गिमाच्या दिसांनी चड सापडटा। ह्या HMPV व्हायरसाची लक्षणां थंडे सारकीच आसा। जोर येता आणि श्वासा संबंधीचो संसर्ग जाता। हातूंत खोकली, जोर, नाक चोंता, श्वास घेतना त्रास जाता अशा लक्षणांचो आस्पाव आसा। नितळसाण दवरप, शाबूलावन हात धुवप, सॅनिटायझर वापरप, शिंकताना वा खोकली येतना तोंडार हात वा लेंस धरप, मास्क घालप, चड उदक पिवचे, पौष्टिक आणि घरात शिजयल्ले अन्न खावचे असे खबरदारीचे उपाय केल्यार ह्या व्हायरसाचे कांय प्रमाणात नियंत्रण हाडूं येता। दोतोरांच्या मतान कोरोना भशेनूच ह्या दुयेंसाचेरूय तशें वखद ना। ते जावचे न्हय म्हणून जतनाय घेवपाची गरज आसा। मजगती काल सोमारा मिडिया कडेन उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले, नव्या HMPV व्हायरसा विशीं आमकां चड म्हायती ना। आमी केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचोवण्यांची वाट पळयता। त्यो आयल्या उपरांत आमी फुडली उपाय येवजण हातांत घेतले। पूण कितें आमी आमच्या सायडीच्यान कितें यूज करूं शकता? स्टेट गव्हर्नमेंटाचे गायडलायन आतां पण स्टेटी कडसून कांय ना। प्रिकॉशन यूज जाता तर कांय ना। प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय लोकांनी बी? गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असल्या गोष्टीक सगळं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियातल्यान गायडलायन अनुसारूच करप। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात।